म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां पावलो अशें सांगता की देव आमचो मोग कशे भाशेन कोत्ता. एक न्हवरो आपले व्हंकलेचो मोग कोत्ता ते भाशेन. पूण हांवें तुमकां सांगलें, तो आमचो रोचणार, आमी ताची रोचना. आनी हो संबंद अदीक खोलायचो. तेच भाशेन जसो न्हवरो आपले व्हंकलेचो मोग कोत्ता, ते भाशेन तो आमचो प्रत्येकाचो कोत्ता. आतां देवान आमकां हो आकार दिलोलो आसा, दादलो आनी बायल. आनी आमी जाणो कशे भाशेन आमचें आकर्शण एकामेका सगळें आसता पळय तें. पूण तातूंतल्यानूच देवान आमकां खूब आनिकूय घडून दिलेलें आसा, घडलेलें आसा. पावलो हें समजून तो मागीर शिस्ती प्रमाणे न्हय, पूण पवित्र आत्म्यान बरोवन जसो मोग जेजून आमकां दाखयला करूंक जाय, ते भाशेन तो आपल्या सगल्या भक्तांचो करूंक लागलो. जे कोण जेजूक आतां वळखूंक लागल्या, तांचो ते भाशेन तो मोग करूंक लागलो. आनी तो खूब दुखवलो जेन्ना ते सगळे क्रिस्ताक ताणें ओपून दिलेले. आतां ते क्रिस्ताचे पाटलावदार न्हय, कोणूय तांकां कितें सांगीत जाल्यार ते वाटेन वेतात. आतां हें आमचे मदें घडटा खूब पाटी. आमकां आमचे जेन्ना संकश्ट येतात तेन्ना आमी देवाक पयस कोत्ता. खंयचर दुसरे देव आमकां आतां ताका इलाज दितलो म्हणून थिंचूर वेता. आनी हे भाशेन आमी खऱ्या देवाक सोडटा. कित्याक आमच्यान तें सोंसूंक जायना म्हणून. पूण तेच स्थितीन तो आमकां मदत करतलो म्हणून तो आमकां दाखयता. हें आमकां स्पश्टपणे कळना, पूण तो आमकां तरी पूण बक्षिता. कित्याक तो आमकां हे परी सारकी समजणी देवाच्या मोगाची तो करून दाखयता. आनी जेन्ना आमकां देवाचो मोग मागीर कळोंक लागता तेन्ना आमी देवा सारकी जावंक लागता. पावल आपल्या जिवितांत तें दाखयता. दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, आमी मागच्या आदींच देव जाणो कितें जाय पळय तें आमकां. तर ह्या बोरवाशान आमी सदांच ताच्या एकवटान रावंक जाय. तो रोचणार, आमी ताची रोचना. तो आमकां सगळें फावो करतलो. दिसपटो गिरायस पर्यंत तो आमकां दिता. पूण आतां आनी एक मुद्दो तो आमकां सांगता. कितें, आमी जशी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता तशीच तूं आमची पातकां भोगोस. आतां पळयात, आमचो संबंद जो आसता दुसऱ्या बरोबर तो खूब पाटी ती आमचेर घराणे कोत्तात, ती आमचेर बोगलांड घालतात, ती आमकां कितें ना कितें म्हणटात. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, तांकां बोगसूंक जाय. आतां तें आमचेर घेवंक फावना. एक तुमकां आयडियर दिता. आमी संत्री वापरता न्हय. संत्री कित्याक लागून वापरता आमी? आमचेर पावस पडना जावच्याक, वो आमकां वत लागना जावच्याक. तेच भाशेन जेजूच्या नांवान तर आमी रावत, आमकां ती कितें म्हणटात कोत्तात तें आमकां लागचें ना. संत्री भाशेन तो आमकां आडो घालता आनी राखता. आनी हे भाशेन आमकां ती कितें म्हणटात कोत्तात तें समजोंक लागता. समजलें की ना आमी तांकां बोगसूंक शकता. आनी हें सगळें काम पवित्र आत्म्याचें, जो जेजू आमचें सगळें कोत्ता. कित्याक ताका एकवटून आमी ताचेर सगळें दवरता आनी तो आमची मनां उजवाडायता. आनी आमकां जेजून मागीर सांगलां, आमी जशे भाशेन दुसऱ्यांची पातकां बक्षितल्या ते भाशेन आमकां सुर्गेचो बापूय आमची पातकां बक्षितलो. तर हें सगळें आमी जेजू सगळें समजून घेवया. कित्याक ताणें आमकां स्पश्टपणे कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय तें शिकयलां.
आनी चड करून आमी तर दुसऱ्यांक बक्षिना जायत जाल्यार ती सगळ्यो गत आमकां आमचें जिवीत कंट्रोल करतात, ती आमचें जिवीत चलयतात. ताका आमी सदांच जेजू सवें भायर दवरया आनी आमी जेजू सवें आमचें जिवीत जियोया. हें सगळें समजून जियोवच्याक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. आमचो सुरवुंडार, आमचो रोचणार आनी आमकां तो जिवीत दिनार. तर आमी सगळीं आमची चिंतना भावना चाल जी आमकां आनी दुसऱ्यांक शांती हाडिना ती सगळीं ताचे सवें दवरया आनी तो आमकां नितळकाय दितलो आनी ताचें निर्मळपण आमचे सवें घालून ताच्या पवित्रपणान तो आमकां अदीक आनी अदीक घडोवन हाडटलो. हांव जसो पवित्र तेच भाशेन तुमी पवित्र जायात म्हणून ताणें आमकां सांगलां. प्रत्येक सुस्कारांत आमच्यान ते भाशेन ताका ओपून आमचें जिवीत ताचे सारकें घडोवन हाडच्याक ताच्याच ताब्यान आमचें जिवीत घडोवन दिवया. तर ह्या वेळार हे भेटोवणी वरवीं हें सगळें घडोवंक शकता. आमी ताका आमचें जिवीत भेटोवया आनी सगळें आमचे भितर घडटा तितलें आनी दुसऱ्यांकूय जी पातकान जियेतात तांकांय आमी जेजू सवें दवरया. आमेन.